Isaiah chapter 48. सर्वेस्परान सगळे आदी फुडेंच सांगलां. जाकोबाच्या घराण्या हाका चीत दी, इस्रायल हें नांव घेवन आसतल्यानो, जुडा थावन उपजल्यानो चीत दिवन आयकात. सर्वेस्पराचें नांव घेवन तुमी सोपूत घेतात. खरें इस्रायलाच्या देवाक तुमी उलो मारतात. खरेंपूण खऱ्या मनान न्हय, प्रमाणीकपणानूय न्हय. तुमी अशें म्हणटात, आमी पवित्र शाराची जाचें नांव सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर, त्या इस्रायलाच्या देवाचेर आमी पातयेवन आसाव. ज्यो घडण्यो घडून आयल्यो त्यो हांवें भोव पुर्विल्या काळार कळीत केल्ल्यो. म्हज्या तोंडांतली तांची खबर भायर सरली. हांवेंच त्यो परगट केल्यो, मागीर अकस्मात हांवें त्यो घडून हाडल्यो. कारण तुमी आपल्या वाड्याची म्हूण हांव जाणो आसलो. तुमची मान लोखंडा सारकी, तुमचें कपाल पिटुले सारकें. देखूनच भोव पुर्वी थावन त्या घडण्यांची खबर हांवें तुमकां सांगूंक दवरलोली. त्यो घडचे आदींच हांवें त्यो तुमकां परगट केल्यो. अशें तुमी म्हणूंक पावची नात. म्हजे मुर्तीन तें केलां, म्हजे नक्षिल्ले प्रतिमेन, म्हजे कोडयल्ले प्रतिमेन तें रचलां. हें सगळें तुमी आयकलां आनी देखलां, कित्याक म्हूण तुमी तें उक्ती सांगिनात. आतां आनीक नव्यो घडण्यो हांव तुमकां कळीत करतां. गुपीत तुमी नकलो आसलेल्यो घडण्यो. त्यो आतांच रचल्यात, आदल्या काळार न्हय. आनी अजून पर्यंत तांची खबर तुमी आयकूंकूच ना. म्हणटच तुमच्यान अशें म्हणूंक जायना, हें तर आमी आदीं जाणो आसल्यो. ना, तुमी हाची खबर आयकूंक ना. हें तुमी कांयच नकलात. हाका हांवें तुमचे कान आदीं उगडूंक नासले, कित्याक तुमी कितलीं घातकी तीं हांव जाणा आसलो. आवयच्या कुसव्यांतान फितूर म्हूण तुमकां लेखतात. म्हज्याच नांवा खातीर हांव म्हजो राग दामून दवरतलों. म्हजेशी रागचे खातीर हांव सोंसणीकाय धरतलों. तुमचो नाश करचो ना. पळयात, हांवें तुमकां तपासून शुद्ध निर्भेल केल्यात, पूण रुपया भाशेन न्हय, हाल उपद्र्यांच्या खण्णांत घालून हांवें तुमकां तपासून काडल्यात. हांव कोत्ता तें म्हजेच खातीर कोत्ता, कित्याक म्हूण म्हजें नांव बश्टावंक दिवचें. दुसऱ्या कोणाकूच हांव म्हजी महिमा सोडून दिवचो ना. सर्वेस्परान विंचून काडलेलो सिरस. म्हजें आयक जाकोबा, हांवें विंचून काडलेल्या इस्रायला एकलो हांव पयलो आनी निमाणो. म्हज्या हातान प्रितुमेची बुनयाद घाल्ल्या. म्हज्याच उजव्या हातान मोळो विस्तारला. हांवें तांकां आपयल्यार पुरो, तीं बरोबर म्हज्या फुड्यांत उबी जातात. तुमी सगळीं एकठांय जायात आनी आयकात. तांचे मदल्या खंयच्या देवान हें उगडापे केलां जायत? जाचो हांव सर्वेस्पर मोग कोत्तां, तोच बाबिलोनिये आड आनी काल्देकारांचे संस्थी आड म्हजी खोशी पाळटलो. उलयलां तो हांव, हय हांवूच. हांवें तुका आपयलां, ताका हांवें हाडलां, आनी हांवूच ताका येसवंत कोत्तलो. इस्रायलाचे धारजणे, लागीं सरात आनी हें आयकात. सुरवातेक थावन हांव कदींच तुमचे लागीं गुप्ती उलोवंक ना. ह्यो वस्तू घडयोवन आयल्यो तेन्ना हांव थंय आसलो, आनी आतां सर्वेस्परा देवान आपल्या आत्म्याच्या बळान म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचो तारोक इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर देव, जें तुमच्या बऱ्याक तेंच तुमकां शिकयता. जी वाट तुमी धरूंक जाय तेच वाटेन हांव तुमकां व्हरतां. म्हज्या आज्ञांक तुमी जर कान दिल्ले, काय बरें जातें. नदी परी व्हांवती तुमकां शांती, आनी दर्याचे ल्हारां वरी तुमकां पावते दयालायेचें नितीवंतपण. रेवे सारकी सुभां जावं येता तुमची सोसत. रेवेच्या कोणया इतलीं तुमची भुरगीं बाळां. तांचें नांव म्हज्या मुखावेलें कदींच चिरून वा पुसून वेचें ना आसतें. परदेस सोंपता. बाबिलोनिये थावन भायर सरात. काल्देकारांच्या देसा थावन पळून येयात.
संतोसाच्या उल्हासांनी हे कोळीत करात. परगट करात पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमा पर्यंत ही खबर गाजोयात अशें सांगात. सर्वेस्परान आपल्या सेवका जाकोबाक सोडयलो. ताणें अरण्यांतल्यान वेल्यान ती कधीच ताणें सुकूंक नात. तांचे खातीर ताणें खडपांतलें उदक व्हांवशें केलें. ताणें खडप फोडलें आनी थंयचे थंयच उदक व्हांवलें. खोट्या मनशांक शांती ना म्हणटा सर्वेस्पर. देवाचें उतर